ह्या मिसाची ते सवाहे परी आसात. आपल्या दुसऱ्या जल्मा दिसा प्रिन्स जायन अर्गां जावन मीस दिता. 8व्या जल्मा दिसा विडन मेविन गोन्साल्वीस आपल्या 25व्या काजाराच्या वार्षिकोत्सवा दीस मीस दितात. एडविन सिंथिया पिंटो अर्गां जावन मीस दिता. विशाल विल्सन मोंतेरो, डोरथी पिंटो, रॉयडन रेनविल रेगो, विलियम फेरावानी कुटुंब, लॅन्सियानी प्रशांत, मार्ता डिसोजा, रोनाल्ड सरिता कुटिनो, विनी क्रास्ता मुंबई, रेनिटा बारेट्टो मुंबई, अनिता आणि डेयल मोंतेरो, जेकब डिसोजा आणि कुटुंब चिकमंगलोर, निशा प्रिन्सी, युप्रोजिन लोबो आणि कुटुंब, आयरिन वास, फिलोमेना बारेट्टो, स्मिता आणि प्रशांत एल्लिस, वॉल्टर लोबो, कियारा इवा फ्रांसिस सविता पिंटो, विनीता डिसोजा, मेलिशा पिंटो, मेलिसा पिंटो, फारिदा गोवियस, रोसी लोबो, अरविंद आणि प्रतिमा, सुनील आणि लीना मेनेझस, डॉमिनिक आणि कुटाम, एलिझा क्वाड्रस, नोविटा डिकुन्ना आपल्या एक्झामाक बऱ्या मागून, रिटा रॉड्रिगस, कियारा डिसोजा बऱ्या भलायके बसोतो, एक बरें काम मेळच्या बसोतो झेवियर बारेट्टो, आपल्या इरादे बसोत वलेरियन वेगस, होली ट्रिनिटी प्रेयर ग्रुप, मनोज, सिल्विया जॅनेट कॅसलिनो, स्टेफी जुडी कॅसलिनोच्या कामा बसोतो. सावन डिसोजाच्या आत्म्या बसोत मीस दितात. वॉल्टर डिसोजा, ग्रेगरी मेंडोन्साच्या आत्म्या बसोत सिसिलिया मेंडोन्सा, मॉरिस वाजाच्या आत्म्या बसोत फिलोमेना बारेट्टो, लीना चार्ल्स पिंटो हिच्या आत्म्या बसोत जॉसी आणि अलेक्स फर्नांडिस, कुटुंबातल्या सरल्या भावना बसोतो गॉडविन मिरांदा, एम जे तेरेज राज हाच्या आत्म्या बसोत मार्गरेट फर्नांडिस, अँटनी मिरांदाच्या आत्म्या बसोत गॉडविन मिरांदा, पास्कल मॉरसाच्या आत्म्या बसोत मेल्विन अँटनी आणि डेझी डिसोजा आणि कुटुंब, कुटुंबातल्या सरल्या भावना बसोतो निमिषा हे मीस दितात. अर्गां जावन मीस दितात. राकेश मोंतेरो, अविटा आणि शारोन डिसोजा, ग्रेसी, अविटा, शारोन आणि रोशन डिसोजा, अलिस्टर डिसोजा आपल्या इरादे बसोत मीस दिता. तशेंच अलिस्टर डिसोजा अर्गां जावन हे मीस दिता. अर्गां जावन मीस दितात. फ्लाविया अल्फोन्स, दिनेश आणि कुटुंब. उभी रावया. संतोषाच्या बुडू माळ्या सुम्या तुझ्या नावान सुमल्या भावानी बहिणी सर एकवटा भक्तीन बलिदान भेटून खायल्या महिमा तुका बापा महिमा महिमा तुका पारक्लिता महिमा तुका त्रिएक देवा महिमा तुका बापा महिमा तुका क्रिस्ताराया महिमा तुका पारक्लिता महिमा तुका त्रिएक देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. बाळका जेजूको मान करूंक ताचो उपकार बावडूंक आनी तशेंच ताची ससाय मागोवंक हांगासर आमी सांगाता जमल्या. हे घडीभर आमचे दोळे दंप्या आनी आमच्यो सोर खसकी आनी तशेंच कुटुंबाच्यो गरजो आनी हेर आत्मीक आनीक कुडीच्यो गरजोय आमी देवा मुखार दवरया. आमची पातकां वळखून देवा कडचें बक्षाने मागोवन सांगाता म्हणया. हांव पातकी सोप दितरा देवा
आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांता मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसून बेगीन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाधिकारात म्हूण प्रार्थना मागता सपदेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पथकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन. Sumya kakut Sumya kakut Risa kakut Risa kakut Sumya kakut Sumya kakut Mahima, 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 Mahima Deva Musarki Anishanti Taja Ista Sumsari Sirvesura Deva Sarkincha Raya Podveda Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Diwasa Tuja To Vibhava Paso Ami Tuka Vakarta Sumia Jesus Krista Bapaच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाची शिळी तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूट तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा आपणाचे किरकोळपण आनी असतकाय वळखून आपणाचेर न्हय बगार तुजेरच सगळो विश्वास दवरतात त्या मनशांक तुज्या गोपान तूं माया मोगान घेताय भाग्यवंत तेरेसाक तुवें दाखयलेले खालतिकायेचे आनी भुरगेपणाचे वाटेर आमकांय सोलोन व्हर आनी अशें तुज्या सस्नीक सुखाच्या गोपान पावय आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप जेरुझलेमा सोवे संतोषपरीत जाया तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पसोत उल्हास करा
तिचे बसोत रुदान करतल्या सोमेस्तानो संतोष बरीत जाया, तिचे सोवे संतोष बरीत जाया, बुजवण दितली तिची स्थाना चिवून दादोशी जाया, तिच्या बोरलेल्या हृदयांतले आनंदान पियेया. कित्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, एके नये परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी भरोवन वोमताता त्या वाळा परी राष्ट्रांची संपत्ती. तिच्या बाळांक हांडेर बसोवन व्हरतली आनी उस्क्यार खेळयतली. जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुसलेमांत तुमकां बुजवण मेळटली. तुमी हें देखतल्यात आनी तुमचें काळीज संतोसतलें. तुमच्यो कुडी तणा परी फुलतल्यो. सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक उगडापो जातलो, पूण ताच्या दुस्मानांक ताचो क्रोध. देवाचें उतार हें. तुझे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. तुझे मुखार म्हजो आत्मो शांती सांबाळ सर्वेस्परा. सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत करना, म्हज्या दोळ्यांनी वडवेकायेची दिश्टी ना. वडपणाचो रस्तो हांवें धरूंक ना, म्हजो हात पावना तसल्या कार्याक हांवें घालूंक ना. तुझे मुखार म्हजो आत्मो शांती सांबाळ सर्वेस्परा. करेन्स म्हजें काळीज हांवें तोंड आनी शांत कर दवरला. आवयच्या हृदयार न्हिदलेल्या दूध सोडलेल्या बाळशा बरी म्हजें काळीज शांती समाधानान जियेता. तुझे मुखार म्हजो आत्मो शांती सांबाळ सर्वेस्परा. तुझे मुखार म्हजो आत्मो शांती सांबाळ सर्वेस्परा. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय. भूतार तुझे सोम्या दिवोया मेटा, प्रकाश पावती चिन्हे. भूतार तुझे सोम्या दिवोया मेटा, प्रकाश पावती चिन्हे. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो.
मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्या वेळार शिस जेजूसाची येवन विचारी लागले सर्गींच्या राजांत सकटा वरणी वोड कोण तोळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें सतस हांव तुमकां सांगता तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्या परी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगचे नात जो कोण आपणाक कलतो करता ह्या भुरग्या बरी तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता देवाचे उतर ये क्रिस्त दय मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी सांत तेरेज जेजूचे ल्हानपण ह्या संतिनीची परब आमी आचरिता सांत तेरेज 1873 विशयंत फ्रांसाच्या लिसियस म्हणल्या एका गांवांत ती जल्मली मार्टीन आनी सेलीन हांकां 9 जाणां भुरगीं तांचे पैकी तेरेज निमाणे मोगान कोंड्याटान वाडयल्लें चेडूं हांचे पैकी 4 जाणां पयलेंच ल्हान प्रायरस देवादीन जालीं आनी उरिल्लीं खाली 5 जाणां चेडवां मात हीं 5 जाणां कॉवेंताक रिगलीं 5 जाणां पैकी 6 कार्मेलीताच्या भितरल्या माद्रीक जॉयन जालीं तांच्या सांगाता तेरेज एकलें तेरेजाक ल्हान प्रायरस देवाचें आपोवणें आसलें आनी ताका भोगलें देखून 15 वर्सांच्या प्रायरस ताका रिगोवंक जाय आसलें त्या खातीर बिसायबा कडेन एक प्रत्येक परमिशन ते इसारूंक वेता पूण बिसायब सांगता तुजी आनीकी ल्हान प्राय तुवें कॉवेंता भितर रिगोवंक जायना म्हण कशी बापायक कशे मनी सांगून बापाय सांगता तें रोमाक येता आनी पापसे बनावन एक परमिशन काडून 15 वर्सांच्या प्रायर हें चेडूं भितरल्या मदींच्या कॉवेंतांत रिगता ताचें जिवीत कॉवेंतांत खाली 9 वर्सांचें हे 9 वर्सां भितरल्या माद्रीच्या कॉवेंतांत 15 वर्सां कुटुंबांत ओट्टूक 24 वर्सां ताचें जिवीत थोड्याच ताच्या मरणाच्या थोड्याच वर्सां उपरांत ताका सांतीन म्हणून पासारलें मात्र न्ही इगर्ज हजारांनी सांत आनी सांतिनी आसात पूण इगर्ज दोतोर खाली 37 मात्र तांचे पैकी तेरेज एकलें जावन आसा त्या भायर तेरेजाक मिसावांचो पात्रो म्हणून केला येदो उडलो होद्दो येदो उडलो मान इगर्ज तिका मेळ्ळो जाल्यार आनी सगळ्या संवसारार तिची कीर्ती वाडय जाल्यार हाका खरान कितें ह्या संतीपणाचो गूट कसलो 26 वर्सांनी येदें व्हडलोय संतीपण जोडयेत जाल्यार आमकां कित्याक जोडूंक जायना असलें सवाल आमच्या मदें उपजोवंक पुरो तेरेज म्हणटा हांव सर्गींच्या वाटेक एक मोठी वाट दाखोवन दिता ही वाट सकडांनी समकोवंक जाता आमी एका माळयेक सोडटा आसतना मॅटांनी सोलून गेल्यार पुरासन जाता मस्त वेळ काडटा पूण आमी लिफ्टार गेल्यार आमी घडयेन पावता फाटल्या दिसांनी जपानांत एक व्हडलें बिल्डींग बांदलां 80 फ्लोराचें एक मिनिट आनी 40 सेकंदांनी ह्या 80 फ्लोराक वचूंक पावूंक जाता तशेंच तेरेज म्हणटा हांव तुमकां लिफ्टार वयर व्हरले बरी व्हेल्ले बरी तुमकां सांतीपणाच्या वाटेक हांव धाडटा हे
सराळ आनीक संप्य जिबीत जावन आसा. हे खंयच्यार आटोपन आसा, 3 संगतीचेर आटोपन आसा. एक खरो मोग देवाचो, हर एक तुमचे जिविताचें गडीत जावन दी मोगाचें. सकाळी उठून सांज म्हणसर कितें तुमी करतात गी तें मोगान तुमी करा. तुमची भुरग्यांची सेवा, तुमी करची सेवा घोव बायला मदें, तुमी करचें काम ऑफिसांत या बायले कडेन सोर तुमी जर तर देवाच्या मोगान नितीन सतन करता जाल्यार आमी देवाचे मोगाचे जाता. ती एक संपी वाट सगळींच्या राजान. ते एक. दुसरें आमचें जिवीत जावन आसय सादें आनी बोळें. लायफ ऑफ ह्युमिलिटी, सादेपण. आमची वडविकाय, आमची ग्रेसकाय, आमचेंच म्हजें चिंतप, असलें चिंतप देवा मुखार आमकां व्हड करिना, ल्हान करता. देव आमच्याकी मस्तू उंच उबार आसा. आमी कितले शिकल्यार, आमची जन्माय केदी व्हडली जाल्यार देवा मुखार ती एक ल्हानशा एका थेंब्या उदक्या बरी, दर्यांत आसच्या एका थेंबा उदका बरी. देखून देवा भायर आमी वर्ते न्हयच. देखून सादे, जर तर आमच्या कुटुंबांत सादेपण, माया मोग आनीक तशेंच सोडदोडेचो मनोभाव आमचे ते आसा, खंडीत जावन आमी वर्ते जावंक देवाचे मोगाचे जावंक शकता. आनी तिसरें जावन आसा आपणाचें जिवीत संपूर्ण देवाक समर्पूंचें. म्हळ्यार क्रिस्ताच्या शिकवणे प्रमाणे बायबलांत कितें सांगलां गी, देवाचे उपदेश कितें आमकां शिकयतात गी, त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडचें. दिसपट्ट्या जिवितांत न्हयच मोती दियेन चिंतप आमी आटावचें, बगार करण्यांनी आमी दाखोवन दिवचें. कितें तुमी तुमच्या भुरग्यांक शिकयतात गी, तुमच्या देखींनी तुमी दाखोवन दिया. त्या दाळ तीं बरें शिकतात. नातल्यार तीं कानान आयकतात आनी कानान सोडटात. तांकां कळीत जाता तुमी सांगचें खरें न्हय, कित्याक तुमी पाडिनात. देखून आमी आमच्या भावार्थांत संपूर्ण आमकांच देवाक समर्पूंचें. कश्ट आयल्यार, पीड आयल्यार, नस जाल्यार खंयच्याय संदर्भार देवाक आमी सोडनासतना ताका घट धरून रावचें. तुमी मांकडांक पळयलां, मांकड एका पांट्या जावन आनीक पांट्याक उडटा. थोडे फावटी रूख बारीक उबार आसता, पूण मांकडाचीं पिलां कितें करतात, तांकां उडोवंक जायना, आवयच्या पोटाक घट्ट धरून रावतात. आनी ते ल्हानशें बाळशें मांकड चिंता, आपूण आवयच्या पोटाक घट्ट हांव धरून रावल्यार कितेंय जाल्यार म्हजी आवय म्हाका सोडिना, हांव बाच्या जाता. असलें चिंतप, असलीं बगनां त्या मांकडाक आसात. तसलेंच बगनां आमच्या भावार्थांत देवा कडेन आमकां आसा जाय. संपूर्ण भावार्थ देवा थंय. जर तर तुमी हांगा येवन जेजू बाळका कडेन ताची ससाय मागता आसतना तोच भावार्थ आमकां आसा जाय. त्याच भावार्थान आमी मागा जाय. केदाळ आमी ते मागता गे खंडीत जावन ते आमकां मेळटा. जायते बटी अनभावार्थी हांगासर येतात, ते मागतात, तांकां मेळटा. कालच हांव हांगासर आसलो, एकलो येवन म्हणालो, पद हांवें एकल्याक कारवार जावन आपोवन हाडलां, ताका इल्लेशें मागणें करतात गे म्हूण. तें मागणें केलें. ताच्या उपरांत विचारलें ताचे कडेन कितें जालें. हाडे म्हजो इश्ट आतां 6 वर्सां जावन ताका मस्त लॉस, ताचें काम ना, ताका पयशे दिवचे आनी दिवना, कॉन्ट्रॅक्ट ताका मेळना. आमी मस्त ट्राय केलें एकल्याक, आमी ताचे कडेन आमकां एक संबंद आसा करूंक, तो फोनूच उखलना म्हणून. मागणें जावन 2 मिनटांनी तो म्हाका येवन सांगता, आज म्हजें फोन काडून गेलें. आनी तेच कालच 5:30 वरार तो येवन मेळ्ळो. देखून केदाळ आमी खऱ्या भावार्थान देवा कडेन मागता, हें आमचें जिवीत समर्पण मागता, खंडीत जावन देव आमकां आयकता. पूण देव सक्कडी आमी मागले सक्कडी दिना, कित्याक तो आमचो बाप. ताचें प्रधान काम जावन आसा आमकां सक्कडांकी ताच्या बापाच्या घराक आपोवन व्हरचें. आमी कितें सोर चिंतावंगे, कितें आशेतावंगे, तें सक्कड आमच्या आत्म्याच्या बऱ्या पाराक थोडे फावटी मेळना. पूण देव आमचो बाप जावन आसा,
तो सकड आमकां गरजेचें दिता. तर मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आज आमी ह्या संतीनी सो नियाळ करता आसतना तीन संगती आमच्या जिवितांत जिवंक आमी प्रयत्न करया. पयलें, हर एका आमच्या नडत्यांनी, उलोवण्यांनी, करण्यांनी मोग हेरांक दिवंक आमी मोगाचे मनीस जावंक प्रयत्न करया. दुसरें, आमचें जिवीत जावन दी सादेपणाचें बळें. जेजून सांगलां, हांव जावन आसा खालत्या आनी बोळ्या काळजाचो म्हजो फाटलाव करा. क्रिस्ताचो फाटलाव ह्या प्रमाणे आमी करचो. आनी तिसरें, आमचें जिवीत क्रिस्ताक संपूर्ण समर्पण दिवचें, घट बोवाळ दवरचो. आमी देवाक सांडिनासतना सदांच जिवंक प्रयत्न करया. तसो क्रिस्त आमकां ताच्या कृपेन आनी बेसांवांनी बरोवन दी. आमेन. Kuwasu wainda kasu Bapa tita tuka Bulun dini ditung krasat nyasu Jiwit labut makam Wundu budlu ditai etnik pushen Wain budlu ditai adbut piwan Ashirwadu moji sakti jiwan Puvi guru bapa kete pawan Mundul kekasu wain dakasu Bapa kita tukang Budlun dini ditung krasat nyasu Jiwit labus makam Wundo kuwansu wain dakasu Bapa tita tukang Budlun dini ditung krasat nyasu Jiwit labus makam. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदरा देव बापाक मानतात तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या शरीराच्या कुशलतेचा सुरस्वर म्हणून घे. भो कनवाळ्या बापा, खालतिकायेचें, विश्वासाचें आनी मोगाचें सर मनशाचें सोडून पासून तुका समर्पिल्लें भगवंत तेरेसाचें त्यागी जिवीत तुका मानता तसलें बलिदान जालें. हेंच तिचें सुगून आमच्या काळजांनी वाडय म्हणून आमी मागता. आनी आमचें जिवीत ह्या जेजूच्या बलिदानांत मनशाच्या सोडणे पासून तुका भेटयता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमचे काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वसोया. हरशी आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स पदीदारा आनी ससनाच्या देवा, स कडी आनी स थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वचोंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयल्लें त्या भक्तां पासत तुज्या पवित्र मोगाची मांडावळ आमी वखणता. आपल्या आरंभाच्या तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
Darbarasu service porto, servani sumsasala tejavi pawan, unservi tukache, service parajena mi takache, unservi tukache. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोन समर्पूंची. त्याच बरे जवान जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगत पातकांचे मुखसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशा बसोत तें वारावतेलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bawa tesugun pogotoya Sumi Jesu melo, Sumi Jesu melo, Sumi Jesu jiwa zala, wo bawarta sugut, ami pergertam, Jesu novyane tolo. बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतेंत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजडीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माय सांगाती भगवंत दोन आनी सवकाणी तुका मनवाल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुनंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सकत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे तशें आमचे पातकां मागोस आनी आमकां पडून नाका सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सुनंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोवशा नात्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे
तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय रजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय असो. आमच्या माय मोगाचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाऊ भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. सुम्या तुवें तुवें तरेची आमच्या मनाक तुझ्या तुझ्या उतरां उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुका भोगू आशिता मुसो ओत्मो अत्रेता तुका मेळो लालेता ही मोचीको मोचे काळी मुसो भोगू आशिता. तुझ्या विधीला की देवा गिरपुजांतले गुण मेळटा दिडा. जो कोण तुझ्या घर सदां रावता मानता तुका ताची सेवा. म्हजो आत्मो तत्रेता तुका मेळो लालेता ही मोची कूड मोचे काळीज तुका भोगू आशिता. म्हजो आत्मो तत्रेता तुका मेळो लालेता ही मोची कूड मोचे काळीज मोठा भोगू आशिता. देवाक सोदून वेता सियोनाक ताका देखून पावता. प्रामाणीकपणाची कोण चलता ताची काकूळ दयाळाय जोडता. म्हजो आत्मो अत्रेकता तू
मेळूंक लालेता ही मोची मोचे काळीज तुझा भोगू आशिता मुझो आत्मो अत्रेकता तुका मेळूंक लालेता ही मोची मोचे काळीज तुका भोगू आशिता तुझ्या अंगणात सारसो आसारो दिसा प्रासुरतो निर्भागी नसत्या संगी रावसो संतोष म्हजो तुझ्या घरात गावचो म्हजो आत्मो अत्रेकता तुका मेळूंक लालेता ही मोची मोचे काळीज तुका भोगू आशिता म्हजो आत्मो अत्रेकता तुका मेळूंक लालेता ही मोची मोचे काळीज तुका भोगू आशिता प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणा वरवीं भगवंत तेरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां तुज्या आनी आमच्या माया मोगाच्या आमच्या भाव भयणीच्या मोगाच्या उज्यान दिसान दीस अदीक पेटो आनी सगळ्या मनशांक तुजी आनी तुज्या फाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताची वळख दिवंक आमच्या बेसा प्रमाणे वावरूंक नवी उमेद दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे थोड्यो कळोवण्यो ऑक्टोबर म्हयन्यांत जावन हांगासर ब्रेस्तार दीस 5 मिसां आसतलीं सकाळीं 3 आनी सांजे 2 सकाळीं 6 वरार 7:30 वरार आनी 10:30 वरार आनी दनपारां 1 वरार आनी संजेर 6 वरांचेर ऑक्टोबर म्हयन्यांत हांगासर कुमसारां कावन्सिलींग आनी वांजेल रजार आसचें ना सेंट मेरीज क्रेडीट सादारदा कॉर्पोरेशन लिमिटेड हांच्या आश्रयाखाल KMC मणिपाल हेल्थ कार्ड करची प्रक्रिया आज हांगासर आरंभ जाल्या सकाळींच्या मिसाचेरच गरजेवंतांनी आमच्या ह्या स्टॉला मुखार आसच्या कावंटरा वचून तुमी मेळचें उबी रावया सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो सोपतीदार देव
बाप पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचे ताची आशीर्वादां वतो. बाळका जेजूचे नोवेन मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा जेजू. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. 6 तरांच्या गजांनी तो मनशाक पावलो. पिडा गुण करून देवीक याज ताणें फावो केलें. नेनेरांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणून आवडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणां जावन वा मनशाच्या काळगसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. सर आमच्यो गरजो आत्मीक कुडीक आमच्या कामाच्यो पिडेंत आशिल्ल्यांच्यो सोर गरजो आमी जेजू बाळका मुखार दवरया. ताची काकुळतीचे दीस आमचेर घालून दी आनी आमकां कितें सोर गरजेचें गे तें तो आमकां फावो करून दी. सांगाता म्हणया ये बगेवन जेजू बाळका तुजी सोर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललेलो आसता. तुका पत्नीन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी ह्या बेसावांनी बर. आमीन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवसो पुत्र मनीस जालो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवसो पुत्र मनीस जालो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवसो पुत्र मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरले समतीचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावची कशी चेंजीस आनी देवसो पुत्र मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरले समतीचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावची कशी चेंजीस आनी देवसो पुत्र मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरले समतीचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावची कशी चेंजीस आनी देवसो पुत्र मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ये अजपांच्या जेजू बाळका आमचे बेजार कर्जाचेर एक काकुळतीचे दीस घाल म्हूण आमी तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागता. तुजें इतलें बिरमतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकासून दी आनी इतल्या आत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सरकस आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजोवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदांच रोता. आमेन. आमकां जेजू बाळका दावन लाभल्या सोर उपकारां खातीर आतां आमी तसो उपकार बावडया. अर्घा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हड्या उपकारा खातीर आमी तुज्या काकुळतीची वंदिता. तूं जावन आसाय आमचो देव रसनार आनी सांबाळदार. तुमची सगळी पतींनी तुजेर आमी दवरता. आमच्या इमाजी मरीपाद तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तरून दी. क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली मजत जोडून दीत. स्तुती महिमा
स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमेर रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या समेत जियेतान राज करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उसोन येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. Naman Jesu balka surgiच्या तारुका भोगली गैतावायच्या दिसा मुनशाच्या पुसणारा आमच्या सांभाळणार भलायकीच्या दातारा मुनशा बाळ जावं तूं जल्मो नायलो पातकां उपरांतले आमकां वयर काडले ल्हानवी काळयेंची येलो दुबळ्या थंय उदार जालो जैताचो मुखो सोडलो नामान जेजू बाळका सर्गीच्या दारोका ओगळी गायता वायच्या दिसा मनशाच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलायकीच्या दातारा मुगाळ पुत्रा सोमे आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां